म्हज्या मतदारसंघात सगळ्या बुथाचेर IIT संदर्भात बसका घेतली। लोकांची जमीन IIT करपाक वयता तांकां ताचो मोबल दितले, उदकाची सोय बी आशिल्ली जमीन तजवीज करतले, तशेंच IIT सांग्यारूच जातली अशें समाज कल्याण मंत्री तशेंच सांग्याचो आमदार सुभाष फळदेसायन सांगलें। पयलीं कितें केलें की म्हज्या मतदारसंघाचें मत कशें आसा तें आजमावन घेवपा खातीर हांवें म्हज्या सगळ्या बुथाचेर जावं हाचेर गांवांत मतदारसंघान भितर सगळ्या यंत्रणे मार्फत मॅसेजीस पावयल्यो की ज्या कोणाकय IITच्या बद्दल जाय नाका ताचें हें करपाक कन्सेसस घेवपा खातीर रेफरंडम घेवपा खातीर हांवें मिटींग आपयली। पावस जाल्ले कारणान म्हाका तें इंडोर घेवची पडली, नाल्यार खूब मोठ्या प्रमाणात जावपाचें आनी इतकें व्हडलें पडटा तें पावसान भितर सादारण ते 1,500 लोक थंय एकठांय आयले, रावपाक जागो ना आनी तातूंत भितर पयलीं हांवें जे कोणी अफेक्टेड म्हणून सो कॉल्ड अफेक्टेड पीपल तांची एक सेपरेट मिटींग घेतली, तांचे प्रॉब्लम्स कितें आसा ते पळयले, कारण दे शूड नॉट बी लॉस्ट इन खंय म्हणपी हातूंत भितर लॉस जावपाक जायना। म्हाका कोणाचेरय अन्याय अत्याचार किंवा कोणाचेच दुखोवन बुलडोज करून वचपाचें ना। सो एक वर तांची मिटींग घेतली, तांचे प्रश्न पळयले, तांचे सर्वे नंबर चेक केले, तांचे हें कितें आसा आनी तांकां सगळ्याक सांगलें 1 to 1 प्रत्येकाक एड्रेस करून सांगलें की तुमचे जे कितें जमनीचे पोर्शन आसा, तुमी टेनंट आसा, मुणकार आसा, कोणीय आसा, तुमचें कल्टिवेशन आसा ताच्या परस बरे प्रमाणान तुमकां कॉम्पेन्सेट करतले। कॉम्पेन्सेट इन अ सेन्स तुमकां मॉनिटरली कॉम्पेन्सेट करपाक जाय, दॅट ऑप्शन वी वील सी। तुमकां जर लँड ताचे बदलाक बरें फर्टायल लँड हॅविंग अ इरिगेशन फॅसिलिटी अँड कंपाऊंड फॅसिलिटी वी वील गिव यू। साधारण ते 7.5 लाख जमनीन भितर साधारण ते 20,000 ते 30,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ही कोणी तरी क्लेम करता अँड इट इज ऑल गव्हर्मेंट लँड। आनी ह्या गव्हर्मेंट लँड हातूंत भितर प्रायवेट लँडय सरकाराक घेवपाक 1 रुपयाचो खर्च ना।